Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2 दिसांचे उटंगारान गोंयची धरणां फूल. सावली धरण वेलाचे लेवला वयर पावन व्हावंक सुरू. तिहारी धरणूय फूल लेवलाक तेंकले. आमटाणे, चापोली, पंचवाडीची धरणांय फूल. गवाणे धरणूय फूल जावपाचे वाटेर. पावसाचो नेट असोच उरल्यार अंजुणे केरी धरणूय भरपाचें. सावली धरण फूल जातनाच फोटो व्हिडिओ व्हायरल. आज 13 तारखेर जालो. गेले वर्स वचलो 9 तारखेर जाल्लो. ह्या वर्स मातसो लेट जालो की मदीं थोडे दीस पावस नाशिल्लो. आज पर्यंत सांग्यार पावस आमचो जाल्लो आसा 1284 mm. कंटिन्यू पावस असले कारणान लेवल वाडत आसा. पावसान रस्त्यार उदक. स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांचेर 2 दिसांच्या पावसान बुडटी. सिटी तुंबली. हायवेचे कामाचेरूय उदक खडी वयर. कितलेशेच कडेन झाडांची पडझड. नित्या भशेन गिरीचे रस्ते उदका पोना. 2-4 वर्सांनी सारकी बुडटा. अजून काय करूंक मेळचें आनी जे पूल लागो तेंच्यांनी ते कितें करता ते तेंचे तेच जाणा. हांगासर हो एवरी इयरची गाणी. एवरी इयर वर्सान 4-5 दीस खातीर पंचायत बंद आसता. उदक असलें भरता. आतां म्हाजी येदी व्हडली गाडी ती सुद्दां बंद पडली. थंयसर तेंच्यांनी हायवेचें काम केलां. थंयसर व्हाळ ब्लॉक. हांगाचें उदक जे वयतालें तेंय सोंपलें. हांगासर सगळें टोटल चॉकअप. तुमकां येवंक वचपाक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. स्कुटरी दुखलून व्हरोंक पडटा. लॉंग कार्ड असो हायवे रोडान सुद्दां हेल्मेट सोदूंक पडटा. आतां ही पंचायत तुमकां दिसता ही पण पंचायत म्हणून म्हणचो ना कित्याक तुमकां दिसता ती पंचायती जारान उदक आतां ती एम्बुलन्स आहा गाडी आहा ते खंय कितें. आडपय एका मातयेच्या घराची वणत कोसळून बायलेक मार लागलो. किशोरी रमेश नायक हेजे प्रिमायसिसान पडोन ती ट्रॅप जाल्ली. फायर डिपार्टमेंट पावपा पयलीं लोकल्सान तिका इमिजिएटली काडून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करून ती सद्या सेफ आसा. खोर्ले म्हापशा पोन्न्या घराची वणत कोसळ्ळी. 17 जुलय मेरेन पावसाचो नेट आसतलो म्हूण गोंयचे वेधशाळेचो ऑरेंज अलर्ट सांगता. फाटल्या 48 वरांत 10 इंच पावस. सीजनल पावस 55 इंच. कारण जो मानसून करंट्स है गोवा के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कोंकण के ऊपर सब इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यही एक्टिविटी हो रहा है पिछले 48 आवर्स से. और सिंस देर आर दीज सिस्टम्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर अप टू अराउंड 17th of July. यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 12 centimeters in 24 hours. That is possible over North Goa and South Goa districts up to around 17th of July. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.